नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे समस्त वीक्षकांक स्वागत. आज नोव्हेंबर 6 तारीख. विश्व कोंकणी केंद्राचे स्थापक आणि विश्व कोंकणी सरदारू श्री बस्ती वामन शणै हांगेले जाय दिसाजी. तांणी ह्या वर्साचे जनवरी 2 तारीखेक अंतरलेची. ना जालें जाल्यार आज आमी तांगेले 88 म्हळ्यार 88चे जाय दिसू भारी संभ्रमान आचरण करतर आशिल्लीची. तांणी अंतरलेले समयारी आमी सरदारालो उडगासू म्हळेले कार्यक्रमाद्वारी तांणी केलेले विविध साधनेचे क्षेत्रांतू तांगेलोट काम केलेले आणि ताजी उडगास दोन घेतिले मस्त साधकांक आपण हाणू ताजे बदल आमी मस्त संदर्शन भासा भास पुराय केलेले आसा. आज तांगेले जाय दिसू ह्या संदर्भारी तांणी कोंकणी क्षेत्राक येवचे फुडें पूर्व रंगांतू तांणी एक होराटगार जावन आशिल्लीची. कले, साहित्य, संगीत नातल्यार समाज सेवा, देवस्थान, मागीर व्यायामशाला, वैद्यकीय शिबीर असले मस्त हांतू आणि स्कूल कॉलेजाक तांणी मस्त काम केलेलें तांणी शिकिले स्कुला खातीर पळय असले हाजे ओटू तांगे लोटू काम केलेले तांगेले आप्त जनाल ओटू एक संदर्शन तशीच तांगेले कुटुंबाचे जनांगेल ओटू एक संदर्शन असल कार्यक्रम आयचे दिसू आमी विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीच्यान आयोजन केलेले आसा. आज आतां हे भासा भास आमी बस्ती मामान मस्त क्षेत्रांतू पूर्व रंगांतू म्हळ्यार तांणी कोंकणीची काम आरंभ करचे फुडें बंटवाळांत आसतना तांणी खंयची खंयची क्षेत्रांत काम केलागी तांगेल ओट्टू फाटीक हाता हात दिवन खांद्या खांद दिवन काम केलेले मस्त लोक तांगेले ओटो आसाची. जाल्यार तांतू थोडे लोक आतां नाची तांणी अंतरल्याची आनी थोडे लोकांक मस्त प्राय जाला तांकां हांगा येवच्या जायना आनी थोडे लोक हे गांवांतू नाची जाल्यार आज आमगे लोटू तांगे लोटू मस्त काम केलेले आप्त एक तांगेले एक मित्र म्हूण सांगू का तांकां प्राय चिके बस्ती मामा पशी उणे जाल्यार मित्र आनी तशी पुता समान म्हणून म्हणत तसले श्री पी नारायण कामत आज आमगेल स्टुडियोंतू उपस्थित आसाची. तुमकां नमस्कार नारायण कामत. नमस्कार. आणि आमगेल आयच्या कार्यक्रमात तुमकां स्वागत. धन्यवाद. आता आमी नारायण कामत हांगेले परिचय सांगचे जाल्यार तांणी BCom पदवीधर आणि SCDCC बँक लिमिटेड हांगा तांणी 37 वर्स तांणी काम केला. कडेरी तांगेले निवृत्ती पूर्व एक 4.5 वर्स तांणी मॅनेजिंग डायरेक्टर जावनूय तांणी तांतू काम केलेलं आसा. तशीच तांणी बस्ती मामा लोटू मस्त कामांतू तांणी हाता हात मेळणू काम केला आणि श्री यशवंत व्यायामशाला हांतू सुमारू 60 वर्स तुकून तांणी विविध स्तरारी म्हळ्यार दुसरे हाजेरी तांणी काम करून आतां ताजे तांणी अध्यक्ष जावन एक 6 वर्स दोन गी वय एक 6 वर्स दोन तांणी ताजे अध्यक्ष जावन काम करतर आसाची यशवंत व्यायामशालांतू. मागीर तांणी एक बरहगार म्हळ्यार मस्त लेखन बरयताची, कवी पद बरयताची. मागीर मस्त सभा कार्यक्रम तांणी राज्य मट्टा सभा कार्यक्रम निर्वहणे केलेले आसा. आणि NBARD आणि BIRD ह्या संस्थेक तांणी संपन्मूल व्यक्ती जावनूय वचून थंय तांणी तांगेले योगदान दितर आसाची. परत एक वेळ आमगेल्या आयच्या कार्यक्रमात तुमकां स्वागत करता. आतां कामत माम सांगायची तुम्ही बस्ती मामाक साधारण तुमगेले कितले प्राय तुकून तुम्ही तांकां वळखताची? आमी गेले 16 वर्स म्हळ्यार कॉलेजांत PUC
हां शिकता असं SVS कॉलेजाचे आम्ही फर्स्ट बॅच श्री व्यंकटरमण स्वामी कॉलेजाचे आमकां त्याच फुडें कोडयाला सगळें शिकूं येवपाक तेन्ना गांवचे जन मोठे हांव 68-69 इस्वींतू हांगा ते कॉलेज प्रारंभ केलें आमी तेन्ना PUC दाखोवन ते कॉलेजा मेळिल्लेची कॉलेजा मेळटा आमकां सहज जावन स्कॉलरशीप मागीर फ्रीशीप सगळें उच्चे आशिल्ले बरें ताजे फुडें हांवें म्हाका रजेन भितर PUC भितर 2 म्हयने तुका रजेन तूं सिंडिकेट बँकाक काम कर म्हणून तेन्ना मॅनेजर आशिल्ले वेंकटेश बाळ म्हणून ताणें आपयलें अशें म्हाका ते सिंडिकेटाचे कॉन्टेक्ट जालें मागीर अकावंट सगळें थंय जालें आमी कॉलेज शिकतनाची ते टायमार 1999 हांकी वामन मामू पाणेमूर रावून मॅनेजर जावन आशिल्लो सिंडिकेट बँकांत थंय पाणेमूर ब्रांच आसा तशी ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯನೇ मॅनेजर बंटवाळ मॅनेजरा ट्रान्सफर जावन जातरी 1-2 वर्सांनी तांकां सिंडिकेटा हांगा बंटवाळ ब्रांचाचे एक जाल्ले तेन्ना आमगेले प्रथम नोटारी पळयतनाची वामन मामाका आनी म्हाका बारी एक कसक्की पुदे पूर्वजल्म संबंध म्हणून की कसक्की एक रितीरी आमकां जावन आकर्शण जालें आनी हांव ताणें म्हाका पण मस्त म्हणून सगळें एडवायस केलें आमी अशें कोर रे तशें कोर रे म्हूण ताणें सांगचें आशिल्लें तशी वामन मामाला एक कसं म्हळ्यार पर्सनॅलिटी म्हाका तागेले फिजिकल पर्सनॅलिटी म्हळ्यार केवल फिजिकल पर्सन म्हळ्यार दैहिक मात्र व्यक्तित्व न्ही तागेले ಅದು ಅಂತ म्हणतना एक व्यक्तित्व म्हणतना 4 नमूने व्यक्तित्व असतं एक फिजिकल पर्सनॅलिटी मेंटल पर्सनॅलिटी इंटेलेक्चुअल पर्सनॅलिटी आणि स्पिरिच्युअल पर्सनॅलिटी म्हणटाची म्हळ्यार 4 नमूने पर्सनॅलिटी डिवायड कर स्थूल जावन एक तागेले दैहिक पळयतालो म्हाका कसो पर्सनॅलिटी म्हळ्यार दैहिक जावन आकर्षण एक दोनीचे तागेले दैहिक जावन असल्यार आतां पेजावर म्हणटा समज दांगले स्पिरिच्युअल म्हळ्यार आध्यात्मीक रितीर तांणी तशें जे आतां अब्दुल कलाम तागेले इंटेलेक्चुअल पर्सनॅलिटी म्हणटाची तशी एक मेंटल म्हणजे मानसीक जावन तो म्हळ्यार धड जावन आशिल्लें मन देहांत दृढ जावन आशिल्लें मन म्हणटाचे साऊंड मायंड इन साऊंड बॉडी म्हणून तसं एक व्यक्तित्व वामन मामालें आनी हे 4 नमूने पर्सनॅलिटी दैहिक मानसीक आध्यात्मीक तशी तागेले हाजे बुद्धिमत्तेचे हे 4 नमूने व्यक्तित्वय तागेले परफेक्टली जावन ब्लेंड जावन आशिल्लें तर संपूर्ण तो एक तेन्ना ताका आमकां तागेले कसं की आकर्शण आनी ताण सांगिल्ले प्रकार आमी करचें आमी प्रत्येक हेज्याक तागेलें मार्गदर्शन आशिल्लें आमकां उल्लोच्या जाल्यार कशी ताणें सांगचें आशिल्लें आमकां पळय उल्लो सगळें एरिया लक्ष्मीनारायण म्हणून आळवो म्हणून बंटवाळचो ताणें आमकां सगळें उल्लोच्या शिकयलें तो स्कुला आसतनाची आनी स्कुला आसतना भित्तीपत्र सगळें तेन्ना दाखोवन म्हाका ताणें सगळें आसक्त आशिल्लें म्हणून म्हणटा ताणें तुमी तशी जाव खरें म्हळ्यार देव प्रत्येक सगळी शक्ती दिवन आसा त्या आमी उद्दीपना हाडका ताका पळय तूं केलें आसता सगळें करते तूं कसो जायला हांव आसा म्हणून तशें म्हाका आमी पब्लीक स्पिकींग म्हणून शिकय आमकां कॅम्प केलो ताणें आनी तेन्ना आमी पुराय इंग्लीश उलोवचें पुराय हें करून आमकां तेका तागेले आनीक चड विशय आमकां उमेद आशिल्लो तातूंत वय तुमगे तसले आनी कोणें चेडूं म्हळ्यार युवक आशिल्ले जी आतां आमगेले आतां प्रभाकर प्रभू म्हणून आमगेलो विक्टोरिया प्रेसाचो तो सान दाखोवन प्रभाकर प्रभू BCom आमगेलो ओटू जालेलें तशी प्रभाकर प्रभू आनी हांव मागीर मांडूर लक्ष्मण कामत म्हण आशिल्लो आतां बिसवळांत ताणें सुधींद्र आतां सरले ताणें हेंगे प्रायर गेले मागीर सांगता ताणें जाल्यार आमकां ताणें सिलेक्ट ताका कसो की हो जायत म्हण दिसलें पळय तो मागीर परफेक्ट ताका पुराय नमूने गायडन्स की हेल्प की करतालो तशें आमकां सान दाखोवन एका पब्लीक जावन मुवमेंट जावच्याक आमी जेवण एजिटेशन जाता म्हळ्यार आमगे पब्लीक वचच्याक एका म्हणे हेजिटेशन म्हणटात म्हळ्यार आसता तें तो मनीस कशें तो मनीस कशें जाल्यार वामन मामान आमकां तें पुराय ताणें लज्जी काडयली म्हळ्यार हेजिटेशन ना तशें केलें कांय ना बिवका म्हणून आनी स्टेज फिरींग म्हळें आमी म्हळ्यार ताणें म्हळें करयाची तुमगेलें पळय कसो कसो टॅलंट आसा ताका पुराय हांव सपोर्ट करता तशी वामन मामान ती म्हाका एक मस्त हें जालें आनी एक बंटवाळा कसो म्हळ्यार बंटवाळाक द्वारक्याल लंडन म्हणटाचे द्वारक्याल लंडन म्हणचे कारण कसो म्हळ्यार पुराय नमूने इंस्टिट्यूशन्स आमगेले एकाडेमीक एज्युकेशन जेवण ते पुराय देवाल नांवार आनी पुराय आमचे गेलेले आमचे कोंकणी आमी दरक्याल हाडटा म्हणटात तशी आनी हें कसो संगीत शाल म्हळें व्यायाम शाल म्हळें अशी प्रत्येक कार्याची थंय अवकाश आशिल्लो विंगड गांवां हें सगळें ना विंगड सगळें जाल्यार एक दाखयता दरक्याल लंडन म्हण आनीक स्वामी
समाज म्हळ्यार तितले म्हटल्यार एक वगट आशिल्ले प्रीत आशिल्ली विश्वास आशिल्लो समाजा भितर मी बंटवाळ जेला शिकू करा म्हणटाले म्हळ्यार बंटवाळ दवरते कांय ಒಟ್ಟು जावन आसची म्हणून स्वाम्याल विशीं जावन स्वाम्याल ते परंपरे फुल्ल जावन तांणी अशें त्या स्वाम्यान म्हणचे व्हड स्वाम्यान म्हळ्यार ताजे गुरू तांचे म्हणचे बरें बंटवाळ म्हळ्यार आमगेलो कुळार म्हणटले तशी ओमन माम सगळे सांगचे आमकां पळय स्वाम्यान आमगेलो कितले हें दिलां पळय अनुग्रह केला आनी कामत माम आता 77 इस्वींतू SVS स्कूलाक एक 3 नवे कूड मागीर एक लायब्ररी वामन एक बांदून दिवच्याक एक तागेले एक आजिरी आमगेले स्कूल ते SVS मागीर 68 हांव असेल जाली मागीर आमी कॉलेजाक गेले तेन्ना थंय एक लायब्ररीचे ब्लॉक अशें आसले आनीक अजी कसं म्हणटा ते लॅब खाली जाग आशिल्ले थंय रूख सकट जावन सकडी नमन मस्त म्हणे फ्रुट्स सगळे जातले जे कोण चेडू आनी काण खावते पियोन धांवणाचे तेन्ना टायमार ते पुरे आनी केले ताका विजन नाशिल्लें ताका हांव ताका सकडी एक लायब्ररी जाल्यार मुख्य जावका मागीर लॅब जावका म्हणल्यार एक त्या टायमार त्या मटाचे RCC बिल्डींग केल्लें आनी व्हड जावन खाल जाग आशिल्लो तो आनी कार्तिक पुनवेक आमगेले वनभोजनाक देवान वेंकटरमण देवान थंय येद जावन स्कुलाक वचे वनभोजनाक त्या टायमार जेवणा बशे सगळी लायक वेवस्था हे सगळें जालें पुरते मडला माड घालून आतां घालताची ते व्हड आंगण आसता जाल्यार हें एक आशिल्लें न्ही ती आनी जी के अनुकूल आनी कसलें फंक्शन करूंक हे सगळी अनुकूल तशें ताणी तागेलेची जना ಒಟ್ಟು करून तागेलो भाव एकलो गणपती म्हणून शणै तो तांकां स्टेज आशिल्लो तागेल मुखांतर कडेन करून तांगेला हाऊस बापसून नावारी एक रूम दिला न्हू वय वय थंय म्हळ्यार गणपती ना आनी मातशें तांणी सहकार घेतला म्हळ्यार ताका ते कशी सहकार घेवका कशी कोरका म्हणून बरें तसलें तशी फस्ट ताणें तागेलेची ताणें करस्पॉन्डंट जाल्ले तशीची ताणें हें केलेलें लायब्ररी ब्लॉक म्हणटा ताका तशी आजीकय तें एक मॉन्युमेंट जावन आसा तशी मागीर बंटवाळांतू एक GSB सेवा संघ म्हणून पुरदोन आशिल्ले जाल्यार वामन मामंताक एक कायकल्प दिले वय ताजे बद्दल सांगात अंत कसं कार्यचटवटीक चलताले म्हणून अंतू वामन मामाले ಕೂಡ पूरे एक्टिविटी कसं मीटिंग जावचे पळय आमी केलें म्हळ्यार खंय एक प्रायवेट जावन एक जाग आसा म्हळ्यार थंय म्हळ्यार व्यायाम केले तशीची पुरे एक GSBचे एक सेंटर जावन आशिल्लें तें थंय मीटिंग जालें कुळे तांत पुराय वामन मामाक ताजे अध्यक्षकी केलें तांणी आनी म्हाका एक कार्यदर्शकी केलें अशें तांणी तागेलें एक विजन आशिल्लें बरें मातशें समाज सेवा संघ तें कोरका म्हणून म्हणल्यार ते फूड आशिल्लें आतां राबलां न्हू ताका मस्त सत्कार श्रीनिवास नायक म्हणलें मागीर युनायटेड दामोदर प्रभू पुराय जाणांनी ताका वेदव्यास प्रभू म्हण आशिल्लो फुडले देवस्थानाचे मॅनेजिंग ट्रस्टी तशें पुराय जाणांक ताणें सहकार घेवन ते गवडसार ब्राह्मण समाज सेवा संघ म्हणून केल्लें तेन्ना एक कसं म्हळ्यार वालडिके टायम बारीक आसता तेन्ना चलये चेडूं चेड आशिल्ले वालडिके जनाले मस्त दुड्ड ना त्या टायमार तांणी पळोवन एक वालडीक करचें व्यायाम केलें तूं एक 100 जाणां भितर पुरे खर्च आमी पळोवचो आनी तांकां 5000 रुपया दिवची कापड आनी ताळी ते आमी दिवचे अशें करून मस्त आर्थीक जावन अनानुकूल आसलें दुर्बळ म्हणून जाल्यार वामन कॉपी दुर्बळ म्हणूनच रे तांकां ते एक नमून जाता म्हणून आर्थीक जावन अनानुकूल आसलें म्हणून तांकां कापून हाडून तशें केलो वालडीक व्यायामशाळेक गेल्ली तशीच मागीर एक पळयतना एक पॅन्टा भितर मस्चेर मुंज जायना ती आशिल्लीच ते मुंज जायना ती चेरक्यांक एक 12 जाण म्हळ्यार आमगेले वेदमूर्ती श्री हरी श्रीनिवास भट म्हणून तांगेले एक नेतृत्व घेवन तांणी पुरे आमकां मार्गदर्शन दिलें मुंज कशी कोरता आनी तांणी ताका तांगेली सेवा दिली तशी 12 जाण चेडवांक आमी एक व्यायामशाळेन तुजी मुंज सकट जालें म्हळ्यार मुंज आशिल्लें कोणतेंय पेंडींग ना मागीर पेंटांत तशें जालें तो खर्च पुराय आमकां आनी तांगेले व्हड हाका तांगेले उण्यापण जावचें म्हणून सांगून तांगेले प्रकार कसो वैभव जावं तो पुराय केला आनी तांकां व्हरलेलें पुराय मागीर घरकडे स्वीट सगळें पेटोवन दिवन तुमगे मुंज म्हळ्यार तांणी केल्या कोण तांकां एक उण्यापण म्हणून दिसना तांकां आमी पापाचें आमकां अशें जालें ना तशें न्हय दुड्ड बरें कशें वोट करताले तुमी दुड्ड परत अंतुलेच आमगे समाजांत कोण दुड्ड येता म्हळ्यार वामन मामाले अशें सांगचें आशिल्लें बरें वचून उलोवचें जालें फस्ट
कसं लिहावं म्हणून म्हणा हे पडरे आता गायक धार काढची पुढे कसं करता गोसवाय पन्ना मुद्दा मारता काय वय त्यांना सुलभ बेरी ते सोडता दूध सोडता दूध सोडतं काय हा तेशी हे पान्या उद्दा म्हणून सुरू वचून उलवतात काय मागीर वचून आणि दार काढारे म्हणून हा. तशी दुड्ಡು सुलभ जाण ताकी मन आवत्त सांगता पळय अशें चांग कामां वय ದುಡ್ಡು ಅಲ್ಲಿ ती ಬಾಕಿ ಅಷ್ಟೇ ಪುರ तुमगे आस ती याची वय देवान दिलें ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಮಾಡೋರು वय 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 तशी ताणें तें करून ताका इट आमकां जायना आशिल्लें आमकां दाक्षिण वय कशें जालें बाबा प्रती पटी दुड्ड निमगोचें म्हण वय ताका तें नाशिल्लें ताका घेवची एक ताका एक नॅक अशी न्याय आशिल्लो ताका वय तशी वय. ते चंद्री ते दुड्ड येतालो दुड्डू आनी वय. ती पेंडींग जायनी वय मारी शिवणे केंद्र केलं दिसतं पळय म्हळ्यार हम्म. हांगा महिला हांकां आमगे व्यायामशाला केलें तें हा तर 6 महिने तांकां ट्रेनिंग दिवन हा पूरा जाणां तांगे तांगेले मटाचे मिशनार काम आनी रेडीमेड गार्मेंट्स करचे हें सगळें तांणी केलें हा तशी ये कोणा GSB बायल मनशा मात्र एस बी बायल मातशें म्हळ्यार तागेलें मुद्देचें म्हळ्यार तागेलें व्हड हें आशिल्लें ताका जात्यातीत तो जाल्यार प्रती स्पश्ट आमगेलो समाज समजावपाक वय आमगेले कोंकणी लोक समजावपाक हम्म. मागीर विंगड जातीचे वचचे तो म्हळ्यार वय. ताका प्रत्येक वेळेर GSB म्हूण न्हय तांचे जाल्यार त्या टायमार आमगेले सुरवे समकोऱ्या म्हण सुरवे आमगेले घर समकोऱ्या म्हण वय तशें कितले जाण बायल मनशांक शिवण शिकलेची वय तांणी उद्योग केले हम्म. त्या निमती तांगेले जिवन आयलें म्हळ्यार तेन्ना जिवना बारीक कश्ट आशिल्लें त्या समायर वय मारे जे चर्चीन हापड पापड कोरून हम्म. मागीर आमगे गणेश बिडेची लेबोल मारून सगळें जीवन करतलेच हम्म, हम्म. आतां तसं परिस्थिती ना वय. म्हळ्यार आर्थीक जावन सगळी बँका काम की सॉफ्टवेअर जावन की सगळी जालें अननुकूल आसाची हम्म. त्या टायमार मस्त अनानुकूल आशिल्लें वय त्या टायमार ताणें हें सगळें आलोचन केल्लें आसा हम्म, हम्म. अशें हांव न्हू आनी एक ताणें म्हणचें कल्चर जावं संस्कार जावं काम हम्म. संस्कार जावं म्हणून हरी श्रीनिवास भट्ट्यांनी कसं सांगलें म्हळ्यार आमकां हम्म. आमी गायत्री जे पळय न्ही म्हणून आसा हम्म. तें एक कोरया हम्म. कशी म्हळ्यार चेडलो आलो तो संध्यावंदन की हम्म. आनी हाजे कसं आमी जे कसं म्हणटा जी जपू हा. आनी चांग नमणे कसं सहवासू हम्म. आनी चांग नडवळीके हे आमी शिकोवका तांकां हम्म. त्या खातीर गायत्री जे पळय तें म्हणून प्रथम जावन हम्म. 48 दिसाचें केलें बंटवाळांत बंटवाळ मामाई देवस्थानांत ताका वेवस्थ केली हम्म. आनी ते कार्ड काडून जे हम्म. मागीर ताणें ब्रह्मचर्य रसूका हम्म. आनी जप कोरका दिसाक 1000 पणी कोरका जपू हम्म. गायत्री जपू मागीर 48 उद्या तांकां कोरून हम्म. मागीर ताची पूर्णावती 3 दीस यज्ञ जालो हम्म. गायत्री जप यज्ञ म्हणून हम्म. तांकां भितर पुराय मालगड दवरून हम्म. चेडू दवरून युवक पुरे ಒಟ್ಟು मेळ्ळे आसाचे एक गांवचे एक 13 तें फंक्शन जाल्लें हम्म. म्हळ्यार न भूतो न भविष्यती म्हळ्यार तो गायत्री जप यज्ञ जाल्लो हम्म. आनी सगळे जाण पुरोहित वर्गान आमकां सहकार दिलो मुख्य जावन श्री सांगेल पळय हरी श्रीनिवास भट्ट मागीर नारायणाचार्य हम्म. आनी पुरे ಒಟ್ಟು मेळ्ळो तांगेले धर्मार्थ जावन तांगेले स्पेवा मुख्य समळे आनी त्या टायमार त्या प्रकार संध्यावंदन करचें अभ्यास जालो हम्म. आनी लोसण पियाव खावचें ना हम्म. आनी कसं म्हणटा जी पुडवी न्हेसूं येता कशी म्हणटा तें आमकां ट्रेन आनी प्रती आयतार एक चांग उपन्यासाक हाडूं हम्म. तागेले पंडिता विद्वान हाडूं हम्म. तागेले निमती आमगेले कल्चरा ಬಗ್ಗೆ सगळी हम्म. आमी वेवस्थ केली प्रती आयतार 48 दीस तितले वारां तूं वय हें केलें तशें हांव न्हू आमगेल संस्कार आमगेल चेडूं बाळांक संस्कार आनी तुजे मुच्चे म्हळ्यार वय संस्कार असल्यार मानतो ब्राह्मण ते ब्राह्मणाक कसो संस्कार जावका हम्म. तें पुराय दिवचें म्हळ्यार मोबायल मारलें तें विजन कशें आशिल्लें म्हळ्यार हम्म. केवल हे वालडीक मुंजी मान न्हय धाडी तो मान दिवचें न्हय रे हें सगळें जावका वय तांकां आमी उद्योगाचें कोरका तांकां एज्युकेशन दिवका आनी कल्चर मेन कसं नासल्यार कॅरेक्टर बिल्डअप कोरका की कॅरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथींग इज लॉस्ट म्हणटाचे म्हळ्यार गुणनडे ते ना म्हूण जाल्यार तें मागीर ताका जीवन पाड जाता तशें हांव न्हू ताका ताणें हें दिवन गायत्री जे प्रयत्न केला आजे काही तें उडगास काडटात त्या मटा गायत्री मागीर जायनी आनी बारी अस्तीत आयलें तें शुभ संख्येचें सगळें म्हणलें पळय अस्ती आयल्या खैरीद्वार आयलो अस्ती पूर्णावती दीस आयल्या अशी आनी ताणें एक म्हणचें आशिल्लें एक म्हाका सक्कट जेता हे व्रतांत खाड काडूनच म्हणून क्षौर करूनच आशिल्लें ताका तें खाड वाडून अभ्यास नाशिल्लो हे केद्द जास्त साहेब 48 दीस सुरवे वचून खाड काडचें आतां लसूण पिवप काय ना सुयता हें खाड काड म्हाका जायना अशी मागीर तशें कडेन ताका मागीर आनी मुख्य जावन यशवंत व्यायामशाला
ताजे मस्त रीतीचे कार्यक्रम घालून घेतील असं वय बोशा आरंभांतू तुम्ही आशिले गी ना म्हणून म्हाका गोतना माना सांद कोणा मानता आशिलो वय मेगेल कसल म्हळ्यार जाका तें देवाला दिव जोळ म्हाका कशें कितें योग आयलो वय दिव जळे नाशिल्लो पूण हांव ते जोळ करे म्हणून कोण मालगड्यान सांगलें त्या प्रकार जोळो जे केलो मागीर हांव तांतू आमी घर म्हणा ताजे दूर आशिल्लें व्यायामशालेचें वय तशें हांव सांज दाखोवन व्यायामशाले वचचें आनी खेळची पशी चेड थंय देवालय कोण केलें क्लिनींग करचें हें करचें तें तशी वामान पळयलें ताका बारीक उशेली तें तूं एक सान एक आंगस बांदून तांबडो एक आंगस बांदून पूज बीट करता चिके दीग आंगसो रे गुड्ड जाला आंगसो चिके व्हड जालो नाजाल्यार एक चांग कावे लुंगी जेवन येसा म्हणून तशें मागीर हांव तशी ताण सांगिल्ले प्रकार करूंक केलें म्हळ्यार ते आन लुंगी म्हळ्यार कोणें भायच्यान पळयतना तुका तें समदिसना म्हणून तशें तसलें सगळें विजन आशिल्लें तेगेलें मागीर 1940 हें बंटवाळा सुरू जालें यशवंत व्यायामशाल म्हणून तेन्ना गेलो स्पीकर वैकुंठ बाळ आशिल्लो तागेलो भाव अण्णा केशव बाळ म्हणून ताणें स्टार्ट केलें आनी आमगेलो उरलाल वास्तव केणी म्हणून बालमारुतीचो शिक्षक जावन ताणें सगळें उमेद करून 1940 हे स्वातंत्र्य संग्राम हें जातना शेरके ಒಟ್ಟು ಜಾವಕ ಆನಿಚಿ ಒಟ್ಟು ಜಲ ಪಾನ್ಪವನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹಂಗಾಂಬಿತರ ತ್ರಾಣ ಸುಖ मन दृढ सुखा ताजगतीर जावन व्यायामशाला सुरू केलें आनी फ्री जावन एज्युकेशन व्यायामशाला दिवच्या सुरू केलें कितली म्हळ्यार एकपट टायम 500 जण खेळटले तो जागो कोण पळय मैसूरचे अण्णाजी राय तेन्ना सावकार तांणी अज्जे अण्णाजी राव आनंदराव म्हण तांणी मालगडाल जागो आनी डोनेशन जावन दिलें आनी पुरे श्रमदान मुखांतर तें आयची कट्टड आसता बंटवाळ त्यागराज रोड कट्टड आसा पुरे मालगड्यांनी माती उद्दाण पुरे तांगेले हाजेर ते व्यायामशाले कट्टे श्रमदान रे बांदिल्ले आसता हाजे गट्टे आसता मागीर थंय ते नाटतारी मागीर मल्लखांब म्हळ्यार बारी फेमस जालें ताका कसं म्हळ्यार आमगेलो अनंतराय म्हणून आशिल्लो ताका बरोडा हातूं जुम्मा दादा व्यायाम मंदिर म्हणून आशिल्लें महाराष्ट्रा कल्चर हें मल्लखांब हांगे सावथच्यान रावून आशिल्लें कडेन ताका थंय पेटोवन थंय दाखोवन ताका तरबेती घेवन हांगा हे मल्लखांब म्हणून भारी फेमस जालें तशें आमकां व्यायामशाले म्हणटाचे मल्लखांब ख्यातीचे व्यायामशाले म्हणटाचे म्हळ्यार आमी खंय खंय मस्त कडेन तें अखिल भारत मट्टारी तें ताजें प्रदर्शन जाल्लें आसा आनी बारी जाणां एप्रिल केलें आसा पुलपट्टी JSP हांगा पळय सह्याद्री जालें तेन्ना तेतूंय मल्लखांब मातशें पळोवन सकलांनी खुशी पावलो तशी डेल्ली दाखोवन खंय डेल्ली वाराणसी थंय थंय आमगेले मल्लखांब केलें आसा मागीर हांगा मस्त गांवां वामन मामन तागेले आत्मचरित्रेन तूं बरयला सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यांनी म्हळ्यार तांकां सुकृतींद्रांनी शिष्य स्वीकार घेतना मुल्कीन तोचेर मल्लखांब प्रदर्शन केलेलें आनी तूं वामन माम आशिल्लो मागीर मुखार सोंतांनी दिल्ली वाराणसी खंय व्हेल्ले म्हळ्यार हे व्यायामशाला म्हळ्यार सूर जालें सुखदेव स्वाम्यांनी सुवर्ण मंत्राक्षर दिवन सूर केलेलें तांगेले मंत्र अनुग्रह प्रकार हें केलें तशी स्वाम्यांनी प्रतिपट निमगो आशिल्लें बरें सुधींद्र स्वाम्यांनी तांणी केलें आमी थंय वामन मामाक घेवन वचचें कडेन रे तांणी निमगे कशी आसा रे चरखी कशी व्यायामशाला कशी आसा म्हळ्यार तांकां बारीक आशिल्लें व्यायामशाला आयिल्लो देवा थंय आरती करची तांणी आयल्याची मागीर मस्त पट्टी व्यायामशाला आयिल्ली आसा आनी प्रदर्शन पळोवन तांकां बारीक खुशी आयिल्ली आसा अशी स्वाम्यान म्हणचें एक वेळा पाणी म्हणून रावतूं अशीची स्वाम्याला चमकलें हांव आनी वामन मात्र स्वामी आसाची कशी चलत रे वामन चलता स्वामी आतां चरख्या सगळी उमेद उण जाल्या पूण उमेद ना म्हणटा म्हळ्यार स्वाम्यान म्हणलें कशें वचूं एक उतर म्हणलें बरें ते गड्डे आसा न्हू म्हळ्यार वय स्वामी गड्डे आसा म्हळ्यार गड्डे कशें वचूं वैसाकारे गड्डे सुकून वता काय पावसा उद्दा पळय चिगुरता काय ते तशी तुमगेले व्यायामशाला चिगुरतल रे आतां तुमी जेवण उण आसा हें करून म्हण तुमी बेजार पवत नाका कशी पावसाला गड्डे चिगुरता तशीची ह्या व्यायामशाले मुखार वचून चिगुरतल म्हणून स्वाम्यांनी म्हाका करेक्ट उडगास दिसता आज तशी जाता आसा कशें की राब्बी पावस उण जे म्हळ्यार अप एंड डावन मनशाला अप एंड डावन संस्थान तशी जाता आसा या कोण चरख्यान येवचें उण जेवचें मग कोणें ना जेवचें आतां वापास कसं की हाजेरी देवाला अनुग्रहान स्वाम्यांनी सांगिल्ले प्रकार चिगुरता आसा वापास व्यायामशाला चलता आसा वामन थंय तागेले ते हे मल्लखांब परत ताणें शिकतरी तागेलें आरोग्य भारी सुदारसलें म्हणून म्हणटाले वय आमगे ते योगाचे ताण म्हणून आशिल्लें मत्शण मालगडे
मागीर खेळता आशिल्ले ते प्राय जाले रे इथे म्हळ्यार आरोग्य व भाग्य म्हळ्यार आरोग्य जावं का आरोग्य असल्या मान हांव कसं एक्टिव करूं येता म्हणून हांव ताणें म्हणटलो हांव आरोग्यार आशिल्लें हांव 27 जेवन वंतरे म्हणून म्हाका वंचूक म्हणून आसा म्हळ्यार समाजा खातीर म्हागेले खातीर न्हय म्हाका म्हळ्यार आनीक ताणें आरोग्य रक्षण आनीक हें केलें मणिपालाचें हांगा आमगेलें वैद्यकीय शिबीर तांकां 15-16 वर्स चल्लां तातूंत वाराक प्रति गुरुवारा तें आशिल्लें तांतू भितर 300-400 जण पुरो येताले जाती भेद नातेलें तांतू नायते क्रिश्चन्स आनी उंगड जाती म्हणना कोण येयल्यार तांकां हें दिवचें मागीर अती पापाचें हांगा ग्रीन कार्ड म्हणून व्यायामशाला देखून दिल्ली कोडले तांकां ऑपरेशन थंय फ्री आशिल्लें तें तशें हांव न्हू तसलें एक तें कॅम्प 15-16 वर्स तांतू व्यायामशालेन तूं चलायसिले मणिपालचे मागीर ताणें रोटरी क्लबाच्यान घेतलें तें तांणी आमी करताचे म्हणून तशें आमी राबले म्हणल्यार वामान मागीर एकडे सगळे विचारलें ताका मस्त तांतू समय वेळ करूं जायना आशिल्लें मागीर आमी तांणी करता म्हणटा जायत रे कोणेंय चला आशिल्लें जालें वाटरे म्हणून तशें तें कॅम्प चलयन आसा आनी मस्त जनाक हजार जनाक ताजे बेनिफीट जालें आसा आनी कसं म्हळ्यार एक ऑपरेशन्स थंय मणिपाला हॉस्पिटला भितर फ्री जालें आउटरीच स्कीम म्हूण तें पेशंट्स आउटरीच ताणें केलेलें ते चलयसर खंय तितली काळ चलनी तशें एक म्हणटाचे मागीर एम कृष्ण प्रभू स्मारक कुस्ती हें केलें हय व्यायामशाला मस्त एक्टिव सांगूंक गेल्यार ते 16 वर्साचे तेन्ना लोकेश शेट्टी जो होता एमेच्युअर रेसलिंग एसोसिएशन आशिल्लें तो लोकेश शेट्टी आनी कोण कितें करता गेले येवन ताणें एक मिटींग 16 वर्साचे तुळू केसरी स्पर्धे तुळू केसरी आनी तुळू कुमार ते स्पर्ध्याक आनी वेवस्थ केली व्यायामशाळा मस्त म्हणजे सिटीज करून आमी गेले SVS हायस्कुलान देवालय स्कूल थंयसर परमिशन घेवन आनी डिशिलाचे कडेन उलोवन पुरो जाण करून ताजी ग्रावंडार ते वेवस्थ केली आजी खंय सांगता कसं म्हळ्यार ते 16 वर्सां ते चल्लेले तुळू केसरी स्पर्धे पूज्य वीरेंद्र हेगडे आयला म्हळ्यार गदे तांकां तुळू कुमार तुळू ताणें मागीर मिनिस्टर कितले आयल्याची मागीर करेक्ट हांव ते तुळू केसरी आनी तुळू येदोळ तांकां कोणाक तांकां तशें कर दी खंय अस्ती हाडून बस्ती बाब ताण रमनाथ रायन आमगेलो फुडलो रमनाथ ताणें सांगो आसा फुडलो MLA मिनिस्टर जावन आशिल्लो ताणें बस्ತಿಯವರು ಒಂದು ಕುಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸಿ ಅದೊಂದು ಭಾರಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಉಲ್ಲೋಚ ಆತ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಬರೀ 80 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಕ್ಕ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ ಮೇಳ ಬಸ್ತಿ ಇರೋ ಕುಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ಮರೆ ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಮೇಡ ಸರಿ ನನಗೆ ಕುಶಾಲ ಉಲ್ಲೋಚೆ आणि बस्ती मम्मान तागेले आत्मचरित्रेन तू बरयला त्या वेळार ते कुस्ती पटूंक पराय पुरा कोंकणी नमनेचे रांदप खाण गोडशे पुराय तांकां खावोवन तांणी खातना हाक एक नमने खुशी जाता आशिल्ली म्हळ्यार तांगेल खुशी राण खुशी म्हळ्यार परर म्हळ्यार शारदा मातेने सांगिल्लें विंगडाल कुशीत आमी खुश पावशी ती निजावन खुशी म्हणून आमी खुश पळयता तांकां खुश कर न्हू ती तांगेल कुशींत आमी इनवॉल्व जावचे पळय ते तागेले व्हड विशय म्हण सांगिल्लें तशी मागीर आता नाटक एक भारी तागेले एक आसक्ती क्षेत्र म्हळ्यार सकल कला वल्लोन म्हणून म्हाका प्रत्येक ताणें आडमुट्ट सोंपेल प्रत्येक क्षेत्रांत हांव सांगल्या रोडो खंयचे तागेले पर्सनॅलिटी कसं म्हळ्यार ब्लेंडर 4 नमुने पर्सनॅलिटी म्हळ्यार बरी अंतूय तशेंच पुरे कलेच पळय संगीत जावो नाटक जावो नातल्यार एक आमगेले पब्लीक उल्लोच जावो पुरे अंतूय ते NR बंटवाळकर नाटक महोत्सव केलो ताजे बद्दल सांगता NR बंटवाळकर म्हणून नाटका नाटमाम म्हणून बंटवाळ नारायण कामत म्हणून सगळ्यांना तूं कोण तगेले फोटो आसा आमगेले व्यायामशाळेंत हांव न्हय रे हांव नारायण कामत तो बंटवाळ नारायण कामत म्हणून तागेला गुब्बी वीरण्णा तेन्ना नाटक ताका कॉम्पिटिशन दिता नाटका कंपनी आशिल्ली तागे तगेले एक 100 वर्साचे आचरण कोरका म्हळ्यार तांकां कितलीं शिश्य बंटवाळ NR बंटवाळकर म्हणटा शिवराम कारांता ओट्टूय नाटक केलें शिवराम कारांता ओट्टू ताणें आशिल्लो आनी शिवराम कार भारी क्लोज आशिल्लो आनी तबल्यान तो तागेले तितलें आनी कशें म्हळ्यार नाटकाक तागेली कंपनी आशिल्ली गुब्बी वीरण्णा एक स्पर्धीत येतालो म्हळ्यार त्या टायमार आनी हाजी कितें तागेले शिश्य कितले बेंगलोर रावंक गेलो असं म्हणून आमकां कळटा आसा व्हड जाल्ले तांणी तशी तागो तो बंटवाळ शो
तशी बंटवाळ हातूंत नाटक की संगीत की म्हळ्यार आनी यक्षगान की वामन यक्षगानांतूय मस्त इंट्रस्ट येयलो ताका मागीर नाटकाच्या हातूंत भितरी अनंत मास्टर म्हणून आशिल्लो आमगे बंटवाळ अनंत कामत म्हणून ताका अनंत मास्टर म्हणून तागेलें एक टीम आशिल्लें कोंकणी टीम म्हणून तें टीम म्हळ्यार तागेलें नाटक बारी फेमस म्हळ्यार जन कांय एक एकपट बांद एक दीस दादले मनशां मात्र एक दीस बायल मनशां मात तशी करतली फूड म्हळ्यार मनोरंजन विंगड ना आशिल्लें टीव्ही रेडिओ ना कोणाले पुराय असो सगळें एंटरटेनमेंट आशिल्लें त्याच ना अनंत मास्टराले गोंयदाळ गोंदोळू नाटकां नांकुटा लग्न मागीर अशें सगळें मस्त सिंदाल सिंत्री म्हूण मस्त म्हळ्यार ताणें बरें नाटक आनी मुख्यतः तें हास्यमय जावन आशिल्लें बारीक उशेतले जनाक तांत भितरी तागेलो मस्त वर्स वामन मा म्हळ्यार तुमी पळोवच्या तुमी सांगला फिजिकल पर्सनॅलिटी तागेली तशी तो हिरो तागेली बायल जावन कोण आसा म्हळ्यार आमी दिवाकर पळय म्हळ्यार आमगेले प्रभाकर दासप माम म्हणून सांगिल्लें तागेल पूत कोण फस्ट चंद्रहास नाटक बरें तागेल पूत दिवाकर पळय आमगेले प्रभाकर बोले अण्ण के जाता तेंगेले तो वसंत माधव प्रभू म्हणून आसा ताका चेल्ली करची दोन वर वर म्हळ्यार ताका पळयतना खुश जाता तो चेल्लो तितली चेल्लो कितलो चंद की चेल्ली तितली चंद आशिल्ली अशें कडेन तें अनंत मास्टरालें नाटक आसा तशी नान मस्त कडेन तें हिरो जावन हें केलेलें आसा तें मान न्हय मागीर ताण रिटायर जाता रे आतां तो शिवमोग्गा तो शिवमोग्गा मात्र ताणें GS बेदेश केलो खंय गेल्यार हांव तें एक कवन बरें आतां वाजून सांगता मागीर म्हळ्यार खंय गेल्यार ताका अग्रस्थान मेळटालें शिवमोग्गाक GSP थंय उद्देश केलो ताका शिवमोग्गाच्या वचून हांवें मस्त ट्राय केलें ताका तें ट्रान्सफर कॅन्सल करता म्हूण मस्त आनी हांवें वचून दसकसड घेवन पुरो कसं केल्यार जायनी तें शिवमोग्गा ताका पदोन्नती करून थंय घाललो त्या टायमार थंय GSPच्या तांणी ताका अध्यक्ष केलो थंय ताजें एक हॉल केलें कल्याण मंटप आदी आसता तें ताजी हाका आमकां गणेश उत्सव आशिल्लो ते दुसरे अनंत मास्टराल टिमाक आमकां आपयल ताणें बरें तुमी 2-3 दीस येव का आनी आमी चमकलेची अनंत मास्टर आनी आमगेलो जक्रपेट सुरेश शेणी म्हूण लायक कंठ पद्य भजन अशें कडेन जावन आमगेलो ते 3 दिसा कार्यक्रम ते 2 दिसांतूच ते नागकोटा लग्न गोंयदाळ गोंदोळ जना थंय बारीक खुशी जाली तशी मागीर एक दीस हाणें चुरयाक आपोवन हळके चुरी म्हळके चुरयाल घरकडे चमकल वामन कडे रे चुरी ना आशिल्ली रमानंद चुरया म्हळ्यार शिवमोग्गा ताका नाटक केळो का म्हणून चुरया म्हळ्यार खंय बायल ओपास येतना चुरयाल बायल म्हळेल खंय एकलो बस्ती वामन शेणे म्हणून आयिल्लो तो शिवमोग्गा नाटक खेळका म्हणून आयिल्लो म्हणून चुरयाक तेन्ना हुशार ना खंय मागीर एर्दूस वापस आयले खंय म्हळ्यार वामन फॉलोअप आशिल्लें खंयचेय काम धरतो तें धरलेलें काम सोडी नाशिल्लें जाल्ले शिवाय तशी ताणें मस्त सोपान पळयतलो त्या सोपान साकर जेल शिवाय तो सोना आशिल्लो तशी आमगेले चुरयाल एर्दूस येतना चुरी म्हळ्यार खंय म्हाका जायना रे म्हळ्यार म्हाका बस चार्ज तुका हांव कार पेटयता म्हळ्यार कारार वचचें म्हण मागीर म्हाका रातचे सगळे प्रायवेसी कडेन जावं हांव तुका लायक 5 स्टार हॉटेलार रूम कोन्न दिता म्हळ्यार अशें चुरयान कसकसल नांवान सांगल्यार रे वो ताका परिहार सांगतले खंय चुरया केलें चुकूचें जायना म्हणून हें एन्नार बंटवाळकर आमी 100 वर्सां करतना तेन्ना आमी नाटक असो केलो तागेले बूक सगळे प्रिंट केले एन्नार बंटवाळकर वडू सांगिल्लें तेन्ना ते दुसरे चुरयाल नाटक आशिल्लें आनी उल्लोचें आशिल्लें चुरयान तागेले प्रधान अतिथी जावन मागीर मुंबयचे त्रिवेणी कला संगम म्हणून तांगेलें 2 दीस नाटक आशिल्लें अशें 3 दिसा प्रोग्राम केलो एक दीस आमगेले अनंत मास्टराल टिमा नाटक आशिल्लें अशें कडेन पळोवन येयलें नाटक असो जालो तो एन्नार बंटवाळकर म्हळ्यार तो नाटकाचें अशें नांव तशी तागेले उडका बारीक चंद्र ते जालें तेन्ना चुरी म्हळालो म्हाका वामन मामल म्हणचे भय्य इत्ते म्हाका आज आयला कसो जालें म्हळ्यार तो अतिथी जावन उलयता आसतना म्हळालो वामन सेडे म्हळ्यार कशें गोसो तो चप्पा सिसेड सोर वय वय पब्लीक जावन सांगलें ताणें चप्पा सिसेड तो इतलें चप्पा सिसेड म्हळ्यार धरलेलें सोणा खंय ताजें तें हें फूड सगळें युद्धा वेळार पळय चप्पा सिसेड म्हणजे उडोवन मागीर ताका दोर बांदून कोट्या वयर सायड वचचें आशिल्लें तशें वतो तशी तो धरलेलें काम सोणा तशी म्हाका आनी ताणें सांगलें कुळा हांव मागीर जायते म्हणचें म्हण म्हळ्यार खंय तशी
चुरी आनी चुरियाल नाटक शिवमोग्गा चुरियाल नाटक जाल्लें हांगमेले नाटक जाल्लें अनंत मास्टर टिमाचें मागीर हांगमेल बंटवाळ नाटककार तो नाटकोत्सव म्हळ्यार मागीर बोळंतूर कृष्ण प्रभूंगेले चंद्रहास नाटकाक 100 वर्सां तनेका पास केले तें म्हळ्यार तें कशें जालें म्हळ्यार तें दासप मामान बरयलें तें म्हळ्यार आमगेलो प्रभाकर बोलो आजू जेतो ताणें फस्ट नाटक तें ऑल इंडिया लेवलार फस्ट पब्लिश जालेलें प्रिंट जालेलें नाटक चंद्रहास कोंकणी नाटक फस्ट चंद्रहास कोंकणी नाटक प्रथम ऑल इंडिया लेवलार 1912 ಅಂತೂ ಪಬ್ಲಿಷ್ जालेलें वय तें नाटक आमगेलें विश्वकोंड आमी तें एक अभियान कोरकरे ऑल इंडिया लेवल आमी खेळकाय तेन्ना फस्ट आमकां बंटवाळा कोरका तशी ಒಟ್ಟು करून ताणें एक मिटींग करून ताजे रुपरेशान एक्टर सगळे सिलेक्ट केले मागीर हांगा दाखोवन निर्देशक ताका पण तेन्ना मातसो ना तेन्ना तशी दासप्रमाणे मस्त नाटक आशिल्लें खंय त्या मागीर सगळे हें चंद्रहास एक नाटक खेळूं का आमी ताजे हाजे काही मस्त नमन्याचे पळय तातूंत लायक पद्य सगळे आसता चिंतेचे विस्तार पट्टण हे मांतारपण म्हणून भारी मिनींगफूल आसा अशी मस्त नमने तातूंत हाजे काही तें जिवंत जावन आसा तशी तें चंद्रहास म्हळेलें तें नाटक आमी बंटवाळांतूं खेळटा जल्मस्थळारीची तशी मागीर आमगेले स्कुलांत देवाळे श्री वेंकटरमण स्वामी एलिमेंटरी हायस्कूल ताजे वेदिकेरी खेळ्ळें भारी लायक जालें बळगें सकाळी खंय खंय दाखोवन जेन आयल्याची ऑल इंडिया दुसू ते गोवा दाखोवन आयल्याची पुंडलीक नारायण नायक तांडे आयल्याची वय पुरे मागीर मणिपाला दाखोवन आयल्याची पुरे म्हळ्यार ते खंय कोंकणी आसा आनी पुरे आयल्याची आनी हें भारी लायक जालें म्हळ्यार तें नाटक आमी लेख न्ही आमी सांगलें हें देवाल दयेर जालें म्हणून देव म्हळ्यार आमगेलो बंटवाळ वेंकटरमण म्हळ्यार तो कलाप्रिय म्हणटा ताका सक्कन म्हणटा पण आतां हें ईश्वर अभिषेक प्रिय सूर्य नमस्कार प्रिय वो विष्णू श्रृंगार प्रिय तशी आमी श्रृंगाराज केसल पुराय आसा ताका तुमी आतां तेरावळारी पळोवचे बरो नातल्यार विंगड कार्तिक पौर्णमी रिप्प्या लालके सिंगारदानाचे 13 फुल्ला तेर म्हळ्यार फुल्ला तेरू तो कितली मटाचे तेचे छंद आसता म्हळ्यार दोळे भरून मन भरून येता म्हळ्यार तितली मटाचे जेन भाव जाता तितली मटा छंद आहे तशें देव श्रृंगार प्रिय आसलो ताका यक्षगान एक तागेले यक्षगान प्रिय म्हणटात भजन प्रिय ताका भजन जावका तागेले म्हळ्यार देव ताका सेवा करची पडटा अवकाश तशी खंय जायना ते श्रावण मास आमी तरी श्रावण मास यक्षगान समिती म्हणून आसा तांतूय वामान वाम आसा ते फुडें तें तितलें छंद चलना आशिल्लें ताका एक वेवस्था करून लायक समिती करून मध्य म्हळ्यार यक्षगान म्हळ्यार कोणें चड उमेद ना आशिल्ली तांतूं एक जनाक उमेद हाडून आतां तें निरंतर जावन आजी काही चलता आसतें आनी तातूंत कोण प्रसिद्ध यक्षगान कोण तांकां पुराय सन्मान आसा मागीर सदांची श्रावण मासांत सूर जाल्यार सगळे श्रावण मासांत सांजेरी नाटक मागीर व्हड एक ताळ मादळ आसा तें चवथी फुडली शेनवार करची तें व्हड व्हड कलाविदां हाडून श्रेणी सामोग आसल पळय तेन्ना फुल्ल जें फुल्ल पॅक्ड बसचे जाग आसना तशी यक्षगानाय एक देव केलें देवाक यक्षगान म्हळ्यार कसं जाला प्रीत म्हणून सांगूच जाल्यार एक कसं म्हळ्यार फुडें आमगेले बंटवाळ म्हळ्यार चिन्नद पेटे म्हणटाले आत्ता वेळी पाळेगारान लूट करचे कोडगांव जान्नी तेन्ना म्हळ्यार राज घेतना ब्रिटीश रूल आत्ता वेळी ताणें 100 जाणां नेवचे पेंटा आशिल्लें पुरे घेवन दोचून व्हरचें तांकां ಸ್ವಲ್ಪ दिवका जाल्यार ती वता न्हू ताजे कडेन ह्या कोण कसो जालें म्हळ्यार मस्तपटी दाडी जालेली आसा ते पाळेगाराले कल्याणप्पन काटकुक्के म्हणटा ते कडेन रे आमगेले देवाक घेवन चमकले जन आवटे देव ना देवळा भितर देव ना म्हळ्यार कुडले कशी करचें म्हणून कोरगांव व्हेला कडेन यक्षगाना ट्रूप चमकलके वच्यो न्हू थंय ताका पाळेगारा प्लीज केलें खेळ बीन खेळून आमी पद्य म्हणून सगळे तुमकां कसो जाय म्हणाल काय दूध दनकन आमकां कसलें नाका आमगेलो देव तूं मेळ्ळा तावळे तो दिल्ल्यार पुरो आमकां आमकां कसलें नाका म्हणाल काय ताणें शिराशे गेले काय ಸ್ವಲ್ಪ पळय पेळी देवाले कितले कडेन दोचून आयला तो काडे तुमगेले म्हणाल काय कशी वेंचुच्यान पेळी बंद जावन आसा ಕೂಡಲೇ ತಾನೇ ಬಾರಯ್ಯ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಾಗ್ಯದಾನಿದೆ म्हणून बार एक सृष्टावजन पद्य ते बारಯ್ಯ ವೆಂಕಟರಮಣ भाग्यदानिದೆ म्हणून ताने भावूक जावन तन्मय जावन म्हणटा एक पेळी उसळून तो गैल काय
कळले मला ते सिक्स्थ सेन्स ओच आमगेलो देव म्हणून तशें माथ्यार न्हू तशें हांव न्हू आवडी यक्षगान मुखांतर तो देव हांगा येयलो मस्त पट्टी अशें आसता मागीर बस वार आयलो म्हणून सगळें त्या म्हळ्यार विंगड आतां हवामान मामले विशय हें म्हळ्यार हांव सूल जावन सांगिल्लें तशी आयली तो देव यक्षगान प्रिय यक्षगानान हांगा येयलो अशी मागीर मस्त सगळे इन्सिडन्स आसता त्या देवस्थाना समज मागीर पाणे मंगळुरांत एक भजनेचे एक कार्यक्रम ताणें आरंभ केलो सप्ताह म्हूण फुडें ताणें म्हूण म्हळ्यार सान पॅन्ट आशिल्ली आतां लायक डेवलप जालें आनी तेन्ना थंय एक संगट करून ताणें तो भजन म्हणटालो तागेले कंठ पळयता तुमकां कळटलें भजन म्हणटालो आनी ताणें संघटन करून ताका संघटन बारी आशिल्लें सप्ताह म्हणून पळय पाणी म्हणून सप्ताह म्हळ्यार आतां विठोब देवस्थानांत हांगा तशें खंय सप्ताह जावं खरें म्हणून सगळें ताणें सगळें तातूंत सकडान ओट्ट मेळून ताका म्हळ्यार सकड सहकार दितलेचे वय ताणें सांगताले वयते म्हणून जाता तशें तसलें करतले मागीर हे बंटवाळान तूं संगीत कला प्रसारक संघ आनी सरस्वती सरस्वती फस्टदानी सरस्वती कला प्रसारक संघ म्हणून केल्लें आमगेलो प्रभाकर प्रभू ल्हान लक्ष्मीनारायण प्रभू आनी बस्ती वामन मामा मागीर तें स्टार्ट केलें आमगेलो गुरुपुर माधव भट म्हणून मागीर दास मास्टर मागीर सुशील मास्टर म्हणून आशिल्ले आनी योगेश बाळो मुख्य जावन योगेश बाळो जिन्सा व्यापार जावन आशिल्लो थंय बंटवाळान जाल्यार ताणें निस्वार्थ जावन ते संगीत कितलींय वर्स थंय चेडवांक सगळी फ्री जावन शिकोवचें आशिल्लें ताणें कसलें एक्सपांड म्हळ्यार ताका अनुकूल आशिल्लें हें एक तागेलें प्रवृत्ती वृत्ती जिन्सा वेर जाल्यार तागे शिको विद्वान जालो तो अंत भितर तशी ताणें तें सूर जालें तेन्ना जावन जावन म्हाका मुखार सून आयलें मागीर ताणें त्या हाजेर तांणी सरस्वती कला प्रसारक संघ म्हूण केलें ते कितली मटा जालें म्हळ्यार फुडें हांगा हिंदुस्तानी हाका सेंटर ना आशिल्लें बेंगलोर धारवाड के सगळें वचूंक आशिल्लें कोडियाला सेंटर ना आशिल्लें आनी त्या टायमार 15-20 जन चिल्ड्रू रेडी जाल्लीं हिंदुस्तानी हाका तबला वोकल अशी कडेन बसवराज राजगुरू म्हणून पंडित बसवराज धारवाडचो तो एग्जामिनर जावन आशिल्लो म्हळ्यार कोडियाला एग्जामिनर ताका केला ताका भारी आशिल्लें हिंदुस्तानीचो संगीत अभिमान बंटवाळो तुमी 20 चेडूं एके पटी सेंटर दाखोवन आयली म्हळ्यार म्हाका ते येवं का म्हणून संगीत शाले आयलो तो तेन्ना वामान आशिल्लो संगीत शाले येवन ताणें फ्री हें दिलां तागेलें कचेरी त्या टायमार हें दिलें इवन भीमसेन जोशी न्हय तेन्ना ताका 250 रुपया दिवन तागेली कचेरी जालेली आसा अशी पुराय म्हळ्यार पंडीत ते संगीत शाळेला आयले आसाची पण संगीत शाले वर्स ते वार्षिक उत्सव म्हण करतले हे चेडवान प्रोग्राम जाता एक मेन मुख्य कलाविद जावन सगळे व्हड जन हाडचे आशिल्ले अशे बसवराज गुरू भीमसेन जोशी अशें म्हळ्यार येताले तशें मत्शान आतां जे मेळटाले तातूंत योगेश बाळ आले निस्वार जावन सेवे दास मास्टर आले दास मास्टर म्हळ्यार दास कामत म्हणून तागेले सेवा मागीर आमगेलो हो पण सुशील मास्टर म्हणून तेणी चेडवां पुराय तेणी चेलयांक सगळे लायक वोकल सगळे शिकोवचें आशिल्लें वामन मामूय तबल शिकला काही आणि वोकल रियाज करताला पण बरं घेतला पुराय तूं उमेद आशिल्ली ताणें म्हणचे आमकां आमी सामान्य दाखोवन जल्मा आमी कांय घरेणे न्हय म्हणचे बरें आमकां घरेणे ना खंयचे तो घरेणे हें घरेणे म्हणून आमकां तें कसलें बॅकग्रावंड आमकां चलना मेगेल आनू मेगेल आनू बंटवाळ माधव बस्ती माधव शेणे म्हणून तो मुख्य जावन आशिल्लो तो तेच गुण आगेल्यान आयल्याचे नायकत्व गुण आस पळय ते वामना मनांत आयला बस्ती माधव शेणे तशें आशिल्लो त्या टायमार तो आंगाने तो भारी गट्टी आशिल्लो खंय ताका हॉटेल बीन आशिल्लो खंय म्हण ताणें सांगचें आमी पुराय मागीर आन्न पळयता तागेले म्हाका तागेले ते एक पळयता जाव करात समाजाचें काम करका हें करका म्हण म्हाका ते अन्नाले बडवळे आयले ती पुराय चळवळी जत्ता आसता म्हळ्यार ते सेवा मनोभाव आशिल्लें आंगांत एक कोरका म्हण उमेद आशिल्ली पुराय आनी ताका तें साध्य आशिल्लें कशी कोरका म्हण पळय आनी कसलें करेक्ट जावन एक दृश्टीकोन आशिल्लो ताका आमी कोरका म्हण मागीर ताणें एक ये वेदव्यास ज्ञानसत्र एक व्यास महोत्सव सोमेल त्या टायमार 5000 वर्स जावन वय त्या खातीर जावन बंटवाळा केलो व्यासाचे ते भारी
हें जालें खंय बरगांव तर पुराय लोक आयले स्वाम्या ते भायर कुछ तितले व्यवस्थीत जावन ताजे तांतूय मस्त नमने जे व्हड व्हड लोक आयलेची आमी बरी सांगता तेन्ना जाल्यार कसं कितें उमेद आयकुचें आनी जनाल तें खंयचे विद्वान लोकांक पुराय हाडून तांगेले कडच्यान उपन्यास मागीर यज्ञ दिवं आनी मुख्य म्हळ्यार स्वाम्याले व्हड स्वाम्याले पुराय तांतू मार्गदर्शन आशिल्लें आनी तांगेले अनुग्रह आशिल्ले तशें हांव तें तांणी म्हणचें आशिल्लें भारी लायक जालां तें त्याची केल्ले खंयचेय ताणें वय त्या वेळारी ಒಟ್ಟು केलेले 1 ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆ ದುಡ್ಡು तांणी काशी मठाक अर्पण करून ते बंटवाळांतू ते हरिद्वाराचे व्यासाश्रमाचे कसं ते ताजे एक बीज रूप बंटवाळा जाल्ले म्हणून वामन तागेर आत्मचरित्रेंत बरयता वय तशी स्वाम्यान सांगल्या बरेची वय ते आमी कुळार म्हणाल पडता पुरे स्वाम्याले आमी पयसून उलोवचे तांणी स्वाम्यान सगळे अशें शास्त्र म्हळ्यार स्वाम्यानी अशें आमकां सांगलें तेन्ना तांणी म्हळें कसं म्हळ्यार आमी पळय स्वामी जाल्ल्याची आनी आमी हरिद्वारांत तांकां पुर्द कोण एक तें व्हड स्वाम्याक आशिल्लें थंय वचून कशें आत्मा साधन कोरका आनी तांकां खडेर थंय आसुका म्हणून मन आशिल्लें तशें आनी व्यासान मंदीर म्हणून खंय एक कल्पीत लागीं जात ना तशें थंय एक जावका म्हणून तांकां मन आशिल्लें तशें त्या प्रकार तांगेले हाजे प्रकार अशे प्रकार जाल्ले तें तशें जालें मागीर हे संगीत शाले आतां कशें म्हळ्यार तें व्यायामशाला चलता आसा स्वाम्यान सांगल्या वरी गड्डीची गुर्ता आसा संगीत शाल राबलां वामन खडेर थंय खंयचे म्हणचे बरें तें संगीत शाल सूर कोरका रे म्हळ्यार आमी संगीत शाला मस्त नमूने इंस्ट्रुमेंट्स की लायक बुक्स लायब्ररी सगळें आसा तें पुरे आमी सान्नी स्कूल म्हळ्यार SPS एलिमेंटरी स्कुलाक हें कोन्न दिलें थंय चलो म्हणून हांगा डॉर्मेंट जाला न्हू म्हणून त्या फक्त तें दाखका ताण आसतना सूर जालें न्हू तें कोरका म्हणून आमकां जायनी ते खडेर थंय जायनी लागीं आयले बाबा आसतना जावका वापस हें रिस्टार्ट म्हणटा पळय पुनरुज्जीवन जावका म्हणून केलें जायनी आनी मुखार पळोवका कशें जाता म्हणून म्हळ्यार चेडू मस्त मीद आसा आमी खंय शिकचें वचचें संगीत शाळा फुडें सगळें आतां ना व्यायाम हांगा यशवंत व्यायाम शाळेंतू कोंकणी वचन गायनाचे एक शिबीर केलेलें ताणें 3 दिसाचे भारी लायक कोण जेवण खाण आनी जावन तांबळारी बरें गांवगांवांत ताणें कोंकणी जात म्हणून फूड केलें आमचो कोंकणी विशय उरलो नाशा पुरो तें एरिक ओजाऱ्यो ताणें सगळें गांवगांवांत आनी आनीक सांगू कसं म्हळ्यार आतां ते वचन कोंकणी सांग ताजी कसं म्हळ्यार तें भारी मस्चनान बेनिफीट गेलें आनी वचन म्हळ्यार अर्थ जायना सरळ जावन तें निरूपण करून ताजें 3 दिसा ते प्रोग्राम जालेलो जनाक आमगेले मस्चनाक तांतू म्हळ्यार वचनाचे गोडसाणी कसं म्हणून तांकां कळ्ळी तें एक आसा तसल काम मस्त वामन मामान तागेले उमेदीन केलेलें आसा केलें मागीर आनीक कसो विशय येतलो मागीर तशी गांवगांवांत हें केलां कसं म्हणटा जी भजनेची कमट करून तें केलां म्हळ्यार भजनेचे एक इम्पोर्टन्स कलियुगांत भक्तींतले मुक्ती म्हळ्यार वरी गांवगांवांत हें करून ताणें तें केलेलें आसा अशी मस्त नमुने जें एक मान न्ही सकट म्हणजे सर्व अभिवृद्धी जावका खाली आर्थीक जावन मान न्ही कल्चरल सांस्कृतीक जावन जावका म्हणून सगळें हें आशिल्लें मागीर 2013 इसवेंतू बंटवाळांतू वामन मामाले 80 वर्साचे म्हळ्यार 80 वर्साचे जाय दीस भारी संभ्रमान सगळो दीस सकाळ तुकून रात आचरण केले आनी ते कार्यक्रमाचे संचालक तुमी जावन आशिल्ले ताजे बद्दल कितें सांगा तातू 75 वर्सांचे बंटवाळा हांगा कोडयाला जालें 75 वर्सां तशी मागीर 80 वर्सां येता आमकां कशें जालें तागेले गांवचे जाल्या जल्मस्थळार जावका कोडयाला कोर पुरो तागेले इत्तलगडे मद्दल म्हळ्यार तो आमकां वामन सेंटर बसते वामन सेंटर तशी न्ही तागेले घर जल्मस्थळार तें जावका म्हळ्यार ताका भारी बंटवाळ म्हळ्यार भारी मोग बंटवाळ वेंकटरमणू बंटवाळ गांव म्हळ्यार तो म्हळ्यार जननी जन्मभूमीश्च स्वर्गादपि गरीयसी म्हणून सांगलो रे जल्म दिलेली भूंय आनी जल्म दिलेलो आवसू ते स्वर्गासी पवित्र म्हणून म्हणटात आमगेले त्या प्रकार ताका बंटवाळ म्हळ्यार भारी आशिल्लें आमगेले गांव अभिवृद्धी जावका रे तशें जावका रे अशें जावका म्हणून त्या खातीर ताणें मस्त म्हणे सगळे आलोचन घालेलें आसा आनी तूं आनी एक ताणें केलें म्हळ्यार आमगेलें व्यायामशाळेंत
आउटरीच आमगेला सांगल्यावर 15 वर्स चल्ले नव्हते वय त्या टायमार मणिपालच्यान गायड बरें आमी एक हॉस्पिटल करताचे बंटपाळांत आनी कॅन्सर रिसर्च सेंटर करचें ताका जाग तुमी घेवन दिवं का म्हणटना प्रभाकर प्रभू त्यांचे चर्चे ಒಟ್ಟು ಮೇಳು ताणी सर्वे सगळं केलं केलं 100 एकर जागो लॉरेटो म्हळ्यार बंटवाळ दाखवून 3-4 किलोमीटर एक हें तें थंय जागो पुरो देवाल जागो मागीर क्रिश्चियन्साल जागो सगळें 100 एकर जागो ಒಟ್ಟು जाल्लो जाल्यार म्हण ताणें एक मणिपालचेला उरलो न्हू ते हांगा एक श्री वेंकटरमण स्वामी चॅरिटेबल हॉस्पिटल देवाल नावारेची आनी एक कसं म्हणटा रिसर्च सेंटर काय म्हळ्यार बीडीएचे काम चेड गणेश बीड सगळे ओरिजिनल बंटवाळ दाखोवन गेले आनी बीड बांचे लोक चेड जाल्यार तांकां तें आरोग्यार कसं म्हळ्यार कॅन्सर रिसर्च सेंटर करूया म्हणून मणिपालच्यान केलें आनी थंय एक हनुमंताल मूर्ती दवरया हॉस्पिटलांत सगळे कोर्स सगळे रुपरे सगळे जावन लागला येतना खंयची की हाजेर तें चल न्ही तें हें जालें स्वाम्यान ताका त्या आनी एक ताणें अभय कशें म्हणटा जी अनाथ वृद्धाश्रम कोरका तेन्ना व्हड स्वाम्यान सांगिल्लें सर म्हाका मुडगा सर कसं जालें व्यायामशाला ते मीटिंग जाता त्या मिनिट्स बुकात हांवें दसकत घालून गेलें खरें रे चांग विशय म्हूण म्हणायचे मागीर तेन्ना स्वाम्यान एक सांगलें सक्कडी आसून अनाथ आशिल्ले लोक आसा रे आमगेल्या तूं म्हळ्यार स्वाम्यान म्हळ्यार सक्कड आसा दुड्ड आसा नात्र आसा पोंत्र आसा पुरो आसा जाल्यार वो अनाथ खंय कितले कितें आश्रमा पळयल्यार कळटा व्हड व्हड लोक बरे म्हळ्यार तांकां व्हड व्हड पडटा ती मागीर तांकां आमगे हावस बाव सगळीं मानतारांक उरता आसा त्या टायमार तांकां आश्रय जावका रे तशें सक्कड जे आसून अनाथ आशिल्ले लोकांक तरी हें जावका वृद्धाश्रम जावो म्हणून स्वाम्यान सांगिल्लें उडगास वचपाक तशें मागीर अनाथ कसं की हाजेर जाय न्ही तें काम तें हाजें काही बाकी आसा तुम्ही बस्ती मामाले 80 वर्सां म्हळ्यार 80 वर्साचे बस्ती संभ्रम म्हणून सांगून बंटवाळांतू SVS स्कुलाचे हांतू आवरणांत वय प्रांगणांत जाल्ले कार्यक्रम त्या वेळार एक स्मरण संचिके हाडले तुम्ही त्या कार्यक्रमा सगळे महोत्सवाचे एक संचालकत्व घेतिल्ले ताजे बद्दल थोडे सांगा तेन्ना आमकां 80 वर्सां 75 तुमी बंगळुरा जालें नवें आमी 80 आमी कोऱ्या तागेले जल्म जागारी म्हणून ताका काही खुशी जाता म्हणून आमी तें वेवस्थ केलेलें आसा आमगेले तो मांडूर लक्ष्मण कामत म्हणलें प्रभाकर म्हूण हांव म्हाका न्ही तूं हाजी कंप्लीट जबाबदारी घेव खरें तूं म्हणत म्हाका भारी खूश जाली नोव्हेंबर 10 तारीख 2013 आमी ते कार्यक्रम केलेलो आसा तेन्ना खाली तागेले जल्मदीन म्हणून खाली गंमत करची न्हय चिल्डू पुरे स्टुडंट्स एक सेमिनार केलें तेणें पुरे विंगडे कॉलेजाचे चिल्डू येवन आनी मोहन आळवा मागीर व्हड हाजे कुलपती खंयचे युनिवर्सिटीचे कुल येवन सगळीं तांणी आनी संमेलनां भाग जावन हे मस्त जन स्टुडंट्स आनी तांकां उपयोग जावता आसलें मार्गदर्शन तांकां मेळिल्लें आसा म्हळ्यार वामान विजन कसं म्हळ्यार खाली गंमत मानता ताजी कसं अर्थ जावका ताजे करतना कसं एक अर्थपूर्ण जावन एक मादरी जावन कोरका ताका एक संभ्रम आचरण म्हळ्यार ताजे वटून कसं समाजा उपयोग जावता आसलें जावका म्हणून त्या टायमार ते त्या टायमार समारी ते मागीर कवी गोश्टी केल्या सकाळी सगळे चेडवान सेमिनार केला विद्यार्थी मागीर दनपार जेवण जातरी खंय खंय दाखोवन सगळे लोक येयले तांकां कवी गोश्टी केली कोंकणी कवी गोश्टी मागीर कळ्ळें तें हाजे मोहनदास पै रामदास कामत पुराय आयले पुरे म्हळ्यार भारी चंदरी तीर्थ सेट जालेलें आसा आनी हें पुरो जाण ताका सहकार दिलेलो आसा पण आमी ते दुसरे 80 म्हणून एक केलेलें आसा हें अंत भितर अंत पुरो विशय आसा आमगेल्या फोटोज केलो इम्पॉर्टंट फोटोज केला तुमी ते एक वन आशिल्ले वाज्योका म्हणलेलें न्हू ते एक वाज्य वय ते फोटोज पर मागीर आमी नेक्स्ट कार्यक्रमान दाखयताचे तुमी तांतूले कवनस म्हणलेलो वाज्य अंतू कसो जालो म्हळ्यार हांव म्हळ्यार संचालक आशिल्लें ती हाजे पुरे वेवस्थ करची म्हाका भाग्य मेळ्ळें आनी एक अर्थपूर्ण जावन भारी चंद्रती आमकां एक तांतू वरलेलो दुड्डू एक 1,32,30,000 रुपया वरली तेन्ना आमगेले स्कूल आहा तूं म्हळ्यार वामन सेकंड स्कूल आनी लायब्ररी ब्लॉक केल्या वरीची आमी तें अक्षर दासोह म्हणून ताणें एक बिल्डींग बांदिल्लें आसा ह्या स्कुलान तांत भितर अक्षर दास की अन्न हें की म्हणून कसो बुडगो आसना म्हाका
जाल्यार थंय 1 लाख रुपये त्या बिल्डिंग आदी म्हळ्यार सगळे जाणां उपयोग जावच्यो विशय ते तशें हांव न्हू 1 लाख रुपये वरले ताका दिली 30,000 रुपये आमगेले विश्व कोंकणी शिक्षण निधी आज पासून स्कॉलरशीप ताका दिली तशें हांव ते लाख क्लोज केलें 1 लाख 30,000 वरलेले तांतून अशें आनी त्या वेळार टीव्ही मोहनदास पै हांणी वामन मामाल नावारी बस्ती वामन शेणै सेवा पुरस्कार म्हणून 2 पुरस्कार घोषण केले कोण समाज सेवेन तो लायक काम करता आसा तांकां एक दादल्यांक एक बायल मनशां म्हणून 2 प्रशस्ती 1 लक्षाची त्याच सभेन तांणी की ऑर्डर तांगेले आसा मोहनदास पै मामाला तांणी तान भितर 10 लाख रुपये एक ताजे फंड करून म्हळ्यार एंडोमेंट फंड्स करून ताजी वाट दिरी त्या समाजा खातीर कोण करूं बस्ती वामन शेणै सेवा पुरस्कार म्हणून तशें केलेलें आसा ताजे निमतान आजी कितें चलता आसा तें कोण ताका समीत करून बसचेना म्हळ्यार आतां समाजांत काम केलेलें आनी कसले तांगेले कसं म्हणतात टॅलेंट आसलें रेकॉग्नायज करता आसलें अवकाश बस्ती शाश्वत जावन तें आतां चलता आसा आतां तुमी एक त्या संदर्भार वामन मागेले हें एक कवन काय म्हळ्यार आमचो हें समोज जेवण आसा म्हणून हांव तें आमचो घालेलें आसा म्हळ्यार वामन मामाल 25 वर्साचे वाळडिकेचे तागेले तुंबे गार्डन आसा म्हणून ताणें एक मड्ड्या तोट केलेलें आसा ताणें शिवमोग्गा आसतना ताका उदक घालचें ताजें पळोवन आमकां चेरक्यान जबाबदारी दिलो ताणें हांव तो शिवमोग्गा आसा म्हाका तें पळोवन घेवचें जायना रे तुमी सहाय करून आमी करतलेचे अशी म्हाका त्या समयार ताणें आमंत्रण येयलें थंय गेले तोटांतू तें केलेलें तेन्ना मस्त जन ताजे येयलेची तेन्ना म्हाका एक नेवान पळोवन पुरो म्हाका कवन येवचें आनी कसं म्हळ्यार म्हाका येताना कवन येताना प्रासबद्ध जावन येता हांव कसलें एक वेळा गुलवाडी म्हळ्यार संतोष कुमार म्हळ्यार तूं कसं प्रास मत दिता म्हळालो हांव म्हळ्यार प्रास मत दिना इतलें कसं जाता म्हळ्यार न्हय अर्थ राष्ट्र येता न्हू प्रास मत दिल्या रे ताका इम्पॉर्टन्स दिला म्हळ्यार हांव सांगलें अर्थ रास जायना ती कसं त्रास ना तिला प्रास येयले कसं करचें म्हळ्यार तागेल्या व तशी वेता म्हळ्यार हांव सांगलें जाय म्हणून बरोच न्हय उक्कून येवची ते कसं सांगलें येता बरें देवान म्हाका कसं कितें शक्ती दिल्यात बरो त्या दिला त्या प्रकार बरोचें हांव निमित्त मात्र म्हळ्यार तावळ तशी बरें म्हणून तशी एक विशय सांगेल तशी आमचो हें प्रासबद्ध आसा ताका 20 वर्सां म्हाका कसं कवन आयना म्हळ्यार एकलो म्हगेलो कारण कसं म्हळ्यार एकलो यार ಇದು बस्ती ಅವರು ಅಂದ್ರೆ तेन्ना म्हाका हें जालें तें वाजोवन सांगता हांव ಬಸ್ತಿ ನಮನ ಮಾಡೋಕೆ ನಾವು ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿತ್ತರಿ ಬಸ್ತಿಯವರು ಯಾರು ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ರ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನೋಡಿ ಇವರೇ ವಟಪುರದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವರಪುತ್ರ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಸಿರುವವರು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವಾ ಸತ್ರ ಸಮಾಜದ ಅಭ್ಯುದಯವೇ ಇವರ ಚಿತ್ತದಂಗಳದ ಚಿತ್ರ ತಗಳೆ ಚಿತ್ತದಂಗಳ ಚಿತ್ರನ ಗೌಡ ಸಾರಸದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದ ಮುಕುಟಮಣಿ ಅಪೂರ್ವ ಸದ್ಗುಣಗಳ ಅಮೂಲ್ಯ ಅಕ್ಷಯ ಗಣಿ ಶ್ರೀಮಂತ ತೆಂಗು ತೋಟದ ಧೀಮಂತ ಧಣಿ ಸಮಾಜವೇ ಈ ಸುಪುತ್ರಗೆ ಇಹುದು ಬಹುರಣಿ म्हळ्यार आमी समाज रण म्हणून की जाल्यार समाजात रण जावन आसा म्हणून तूं घालेलें आसा ಕಂಗೆಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕಂಗೆಡದ ಧೀರ ನಿಲುವು ಈ ನಿಲುವಿಂದ ಬಸ್ತಿಯವರಿಗೆ ಸರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಗೆಲುವು ಇದೇ ಬಸ್ತಿಯವರ ಕಾರ್ಯ ವೈಖರಿಯ ಚೆಲುವು ಈ ಚೆಲುವಿಂದ ಆಗಲವರ ಜೀವನದ ನೋವಿಲ್ಲದೆ ನಲಿವು म्हळ्यार आमी पळयता गेलो तागेले एक्टिविटी पळयता तें आयिल्लें खंयची तो अपसेट जायनाशिल्लो तार तें अशें तें अशें म्हण आनी ताका दाक्षीण म्हूण ना अशें कसं सांगचें आशिल्लें कडक जावन तशें तें कशें कितें जावन चलना तशें तागेलें सर्व क्षेत्रांत ताका यशस्वी मेळ खंय गेल्यार ताका अग्रस्थान मेळटालें आनी एक ताका मर्याद आशिल्ली हांव बिंगडे समय ताका लोट मस्त बसीर म्हणून ताका अग्रपंक्तीक बसयताले ताका लोट आमी फुल्ला वटो वाय वयर गेल्यार आमकां ताका लोट वचून एक अवकाश मेळटालो ಭೂಮಗಾತ್ರದ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಈ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಸರಿ ಗಮನಿಸಿ ಅದೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲೂ ಸಿಗುವುದು ಇವರಿಗೆ ಅಗ್ರ ಪಂಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಈ ಮಾತು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಅತಿಶಯದ ಉಕ್ತಿ ಪರರ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ದೇಹ ಸವಿಸುವುದೇ ಧರ್ಮ ಇದೇ ಮಾನವನ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮ ಇದು ಬಸ್ತಿಯವರ ಅಂತರಂಗದ ಮರ್ಮ समाज ಸೇವೆಯೇ ಅವರ ನಿಜ ಜೀವನದ ಧರ್ಮ आमी पळयता ताका जीवन पळयता करता सगळे
परोपकारार्थम इदम शरीरम म्हळ्यावरी सगळे ताका जीवन पळयता आमकां कळटा तागेले कितें ताणें कसलें केलेलें ना पुरे समाजा खातीर आनी जाय ताका जनां कितले की जन समाजमुखी कार्यक्रम म्हणटात तशी ताणें मस्त तशें काम केलेलें सामकें गेलें पळयतना गेलें ताका आत्मचरित्र वाचयतना कळटा आमकां सगळी वयले वयले सांगता आसा आमकां कळ्ळें तितलें उडगा सायल तितलें म्हणजे मस्त विशय आसा तितलें सोडून घेवन आसचें बरोबर आतां 80ರ ಈ ಸಂಭ್ರಮ ಸಹಸ್ರಚಂದ್ರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಾಗಲಿ ಸಹಸ್ರಚಂದ್ರ ದರ್ಶನದಿ ಶತಮಾನದೆಡೆಗೆ ಸಾಗಲಿ ಜೀವನದ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಬೇವಿನೆಡೆಗೆ ಹೋಗಲಿ ಬಸ್ತಿಯವರು ಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿ 100 ಕಾಲ ಬಾಳಲಿ 100 ಕಾಲ ಬಾಳಲಿ 100 ಕಾಲ ಬಾಳಲಿ ಶತಂ ಜೀವೋ ಶರದಃ ವರ್ಧಮಾನಃ 100 वर्ष वांचू काम आशीर्वाद खंडित वामन मामा काही आशिशिली आम्ही 100 वर्ष मागीर आमगे आनी खंयची सेवा करूं जात्रे आमकां आशिशील ताका तेमचे असल म्हण मस्त समाजमुखीचे आनी चांग चांग सायड काम जाता आसा अशें आनी कोणूय आदी कोंकणी अनेक विशय हांव सांगू विसरलो म्हळ्यार कोंकणी अकॅडमी सुरू जावच्याकय वामन मामाले भाग आसा म्हणून त्या टायमार तो युनायटेड दामोदर प्रभू म्हणटा आनी बंटवाळ नारायण नायक मागीर बस्ती वामन मामा आनी प्रभाकर प्रभू हांव असो करून माम कोट्ट करून वचारे विरप मेली तेन्ना चीफ मुख्यमंत्री जावन आशिल्लो बेंगलोराचे अमकेलेंची ताजे वटेन क्रिश्चन्स आनी सब लोक आयलेची सगळे विरप मेले घरकडे आमकां संदर्श विरप मेले क्लोज आशिल्लो तांतले म्हणटा ते उलोवचे सगळे वयता आसता थंय कडेन रे विरप मेले जायता म्हळ्यार आमी करता थंय मागीर नियोग वच्यो न्हू कोंकणी अकॅडमी मागीर सुरू जाल्ली ताणें ताजी वटूची कोंकणी अकॅडमी मात सुरू करूं म्हणून तुळू अकॅडमी आनी कोडव अकॅडमी 3 अकॅडमी वटू सुरू केली म्हळ्यार कोंकणी मात करूं जायना तशी कोंकणी अकॅडमी हें जेवच्याकय वामन मामाले आविर्भाग आसा आता आम्ही भरती 1 घंटा उलयलेचे कामत माम तुमकां सांगची उमेद येन तो 1 घंटा जाल्लो तुमकां आयकणी आयकूचे आनी काही विशय सोडचे अशें वय 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 तशी वामन मामाले आयचे जाय दिसाक एक सार्थक जाल्लो एक कार्यक्रम विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनी मुखांतर आमकां प्रस्तुत करूंक भारी संतोष दिसता कित्याक म्हळ्यार वामन मामान कोंकणी क्षेत्रांत देंवचे फुडले तागेले पूर्व रंगांतू तांणी बंटवाळांतू प्रधान कार्यक्षेत्र बंटवाळ करून तांणी कसकसल काम केल्लेले समाजमुखी काम धार्मीक जाल्लेले काम मागीर समाज म्हळ्यार आमगेले GSB खातीर जो आसा पुरो नातल्यार तांणी शिकिल्ल स्कुला खातीर आसा पुरो नातल्यार व्यायाम शाले खातीर आसा पुरो नातल्यार वैद्यकीय विशय आसा पुरो अशी तांणी विविध क्षेत्रांत तांणी कसकसल काम केल्ले म्हणलेले तांगेले वटूत काम कोरून तांगे वटूची हाता हात जोडसून आयिले मस्त तुमगे तसल कितली युवक व्हडली एक सैन्य आशिल्लें आज आमकां उल्लोच्या मात्र तुमी मात्र आमकां हांगा मेळ्ळेची जाल्यार तुमी सगळ्याले विचार क्रोडीकरण करून तुमी आज बस्ती मामाल विशय इतले चंद कोण सांगले एक सार्थक रितीन आमी बस्ती मामाल जाय दिसाचे एक आचरण जाल्ले म्हणून हांव लेखता तुमी हांगता येवन इतलो वेळ बस्ती मामाल बद्दल तुमगेले विचारू वांटून घेतील खातीर तुमकां धन्यवाद सांगता नमस्कार नमस्कार अनेक हांव सांगू कसं म्हळ्यार बस्ती वामन मामला एक म्हाका एक योगायोग म्हूण काय विश्व कोंकणी यूट्यूब चॅनल मुखांतर एक अवकाश मेळ्ळो म्हळ्यार वामन मामाले सांगची विशय न्ही ताजी निमती विंगड आमगेर आतां पिळीक आसा मुखार सोडून आमी तशें जावका तागेले तें एक तागेलें जीवन एक आदर्श कशें समाजा खातीर देवाल खातीर आनी ताजी खंयची आमगे संघ संस्था खातीर ताण केलें तें निस्वार्थ जावन आशिल्लें सेवा आमगेले मुखेल जे चेडवांक ताजे निमतें स्फुरण मेळका खाली ताजे खातीर हांव एक विशेश संदर्भ म्हणून लेखता एक सांगची अवकाश मेळ्ळो त्या खातीर हांव विश्व कोंकणी यूट्यूबा चॅनलाक हांव धन्यवाद सांगता आसा कृतज्ञ सांगता आसा आनी तागेले वामन खडेर तें अशें कसं म्हळ्यार बंटवाळ वेंकटरमण आनी मागीर बंटवाळ गांव आनी आमगे समाजा जन हाजे खातीर जावन ताण केलें तें निस्वार्थ सेवा हाजे की आमकां स्फुरण जावन आसा तशी आतां चेडवांनी मुखार सोडून असं घेवन समाजमुखी मस्त काम आनी कोरका आनी समाजा कोंकणीचे भाशे खातीर आमगेलें म्हळ्यार एक
आमी तें कसं व्हरून घेवका आपणापण म्हणटा जी तन्नतना तें आमी अभिवृद्धी करून घेवका चांगले म्हणजे संस्कारारी आनी जावन आमी भारताचे सर्वश्रेष्ठ प्रज जावं तशी देवान ते आमकां अनुग्रह वेंकटरमण अनुग्रह करता म्हणून नेमून घेता.